आराधन तुका पवित्रत्व सृष्टी रचणारा आराधन तुका जीवितदाता आराधन तुका मोक्षा पोसणारा आराधन तुका देवा आमच्या बापा आराधन तुका काकुळतीच्या दर्या आराधन तुका मोगा सागोरा आराधन तुका आराधन तुका सरिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रत्व दैवी सडवणारा आराधन तुका आमच्या कारोका आराधन तुका सर्गीच्या निधीदारा आराधन तुका देवा पुता आराधन तुका जेजू ख्रिस्ता आराधन तुका मोरीच्या पुता आराधन तुका आराधन तुका सनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रत्व पवित्रत्म्या आराधन तुका मजदारा आराधन तुका बुजवणारा आराधन तुका देण्या दातारा आराधन तुका पवित्र करणारा आराधन तुका परक्लिता आराधन तुका आराधन तुका दुनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रत्व आराधन तुका दुनिया आराधन तुका सोमिया Jesus Somia. आराधन तुका पवित्रत्व Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 जो कोण जेजूचे मुखामळ पळयता ताचे मुखामळ परसळटा. कश्टतेल्यानो वचन वबयतल्यानो तुमी सक्कड म्हजे सशी येया. हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सर्वेस्पर. पवित्र येवकारिस्तांत आमचे मुखार आजार आसा सोमयाक आमी पळोवया. असर्यांकरचो देव आमचे मुखार आसा. आमच्या जिवितांत जें कितें आमी आमच्यान करूंक साध्य ना म्हूण चिंता तें करून दाखोवचो देव आमचे मुखार आसा. ताका जावं स्तुती महिमा आराधन
सग्रमेदादास्य सोमयान जेजू आमकां आशीर्वादीत करूंक आमकां अभिषेकान भरूंक आमचें उणेपण आमच्या जिवितांतावन काण उडोवंक आमकां भलायकी दिवंक ह्या पवित्र आल्तारार तूं आयलाय तुका स्वागत म्हणटा हांव जेजू वर्गां होगळपाक पात्र जाल्ल्या जेजू ह्या पवित्र उड्याच्या रुपार तुवें दर्शन आमकां तूं दिताय ह्या रितीन भाग घेवच्या ह्या भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादान भर अभिषेकान भर कृपेन भर म्हण मागता आमचे दोनी हात आमी वयर करुया आमचें जिवीत सोम्या मुखार आमी उक्तें करुया आमकां सोम्याक समर्पया सोम्याचेर भरवसो दवरया आमच्या नांवान ताणें आमकां आसांक आपयला केदींगच तो रित्या हातांनी आमकां तो पाटीन धाडिना आमकां ताज्या आशिर्वादांनी बरसो देव तो जावन आसा ताका जावं स्तुती महिमा आराधन हालेलुया 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 अर्गां तुका ओगळप तुका महिमा तुका वंदितां तुका सोम्यान जेजू हालेलुया 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 सकडी एक घडी बरोबर बसया जेजू खंयचें असर्य करचें पयलें जे कोणाक ताणें असर्य केलें ताका विचारलेलें एकच एक सवाल हांव तुका गूण करीन म्हणून तूं पातयेताय गी त्या व्यक्तीन वय सोमी हांव पात येता म्हळ्या उपरांत असर्यां घडलें मोगाशनो हांगा आसा खाली उड्या सोकुडको न्ही वो सोमी जेजून म्हळें तो उडो काणगेर म्हळें ही म्हजी कूड ताणें म्हजी कूड म्हूण सांगल्या उपरांत ती कूडच जायजे आसतना दुसरें कांयच जावंक साध्य ना आमच्या आराधनाचो प्रमुख भाग वस्तो जेजू आमच्या दोळ्यांक उंड्या रुपार दिसता जावंक पुरो पूण हांगा तावन सोमी आमकां सगळ्यांक पळयता देखून वांजेलांत आमी वाचलें एक घडीत तुमच्या मुखार हांव दवरतां इस्रायल परजा बसयल्ल्या गांवाक येवन पावली म्हणून आमी वाचलां वैगी न्ही इजिप्तांत मोइजेच्या मुखेलपणांत ती परजा बसयल्ल्या गांवाक पैण करता कितलीं वर्सां 40 वर्सां चिंता तुमी कोटेश्वरांतावन कुंदापुरा एक बॅग काणून घेवन बसारेचेंत कश्टांचे वैगी न्ही एक वर बसांत पैण केल्या उपरांत घरा वचून 4 वरां न्हिदतात वैगी न्ही हे कितलीं वर्सां 40 वर्सां आमकां वांजेलांत वाचतना बसयल्ल्या गांवाक इस्रायल परजान पैण केलें आरामशे कोटेश्वरांतावन उडपी गेल्ल्या बरी मोइजेन तांकां कशें सांबाळलें गी देवूच जाणा आमच्या पिरगजेतावन 40 जाणांक पिकनिकाक आपोवन व्हरून एक शॉपिंगाक सोडल्यार सोदून काण घेवन हाडूंक 25 जाणांनी वचोचें पेल्सी खंय गेले गो हें खंय गेले गो ते थंय कांगणां काण घेवन गेला हें हांगा घरा 7 वरार येता म्हणलें आमी 10 जाल्यार येवन पावना
तशें म्हळ्यार कितलो लोक आसूंक आल्लो पळया. हा, खाली आमी वाचतां गणन पुस्तकांत अध्याय 1 वळ 46 प्रकार थंय एक काणिश्पारी जाता. 30 वर्सां वयर आसले आनी सैनाक भरती जावच्यांक लेक घाल म्हणटा देव. थंय लेक घालतना ताका 2 गडे लेक घालतात. ती 2 गडे, एक सिनाई पर्वताच्या मुळांत. थंय 6,03,550 जण मेळटात. खंयच्याक? सैनाक भरती जावंक. कोण 30 वर्सां वयले मात्र. 60 वर्सांचे पुरो लेखना, 50 वर्सांचे लेखना, 30 वर्सां. मागीर 30 वर्सांचे सकल आसले लेखना. तेत 6,03,550. आनी एक कडेन जेरिको गेल्या उपरांत परत्यान लेक घालतात. थंय 6,01,770 म्हणटात. पूण थंय एक वाक्य आमकां सांगता गणन पुस्तक अध्याय 26:64 पयले लेक घाल्ले तांतून नातरले खंय. पयले 6 लक्ष लेक घाल्ले पळय तेतून एकलंय नातरले खंय. हे नवेत म्हणटा आसतना आमकां 40 जाणांक ते एका जाग्यान आनी एका जाग्याक येताना इतले खर्च जातात. तांतूं हे दादले मात्र बायल मनशां लेखनांत. बायल मनशां लेखनांत हांगात लेक घाला पळय कितले दादले आहात. ताका 4 वंट्यानी बायल मनशां आनी हे 4 आणे 8 आणे चिल्लार. तुमी मिणी खाणी घालूंक कोणी लेक घालतात ती घालनात. बायल मनशां भुरगीं लेखाक नांत. येत 16 चिल्लार जाल्यार कितलो लोक आसलो चिंता. आनी एकलो बरयणार सांगता तांकां इतल्या जाणांक खाण जायजे जाल्यार 1,500 टन एका दिसाक. 1,500 टन एका दिसाक. 40 वर्सां लेक घाला. कोणें दिलें? देवांत दिलें. वैगी न्ही. मान्ना दिलें. तांकां मांस खावंक आसतना मांस दिलें. तळपितावन उदक दिलें. ती खंय आसली? मरुभुमींत येतालीं. उडपी न्ही, कोटेश्वरा न्ही. हांगा म्हणी पावस येयल्लो म्हणी येता. कितलें उदक पिवंक जाय आसलें लेक घाला. हा, तर देवान तांकां सगळ्यांक शाबीतायन 40 वर्सां मरुभुमींत वेलें जाल्यार म्हाका आनी तुका सांबाळिना जायत तो? म्हजे आनी तुजे समस्या आयकना जायत? इजिप्तांत त्या लोकांक भायर काडटना मोइजेन कांय प्लॅन घाल्लें गी. तुमी घर बांदूंक प्लॅन घालतना पळय इंजिनियरा कडेन वचून हांगा पिल्लार खंय येता थंय टॉयलेट खंय येता म्हणून पुरा प्लॅन घालून करतात न्ही. ताणें प्लॅन घाल्लें गी. प्लॅनय ना कांय ना. ಒಟ್ಟು काम म्हूण काडून आयलो. ताच्या इड्यान तांच्यो गाळयो ते पुरो ताणें सोंसले. पूण देव रागार जावंक ना. देवान शाबीतायेन तांकां पावयलें. म्हणटा आसतना मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज ह्या सक्रामेंता मुखार तूं आसाय जाल्यार कशें इस्रायल परजेक बसायिल्ल्या गांवाक देवान पावयलें गे, तशेंच देवी तुज्या कासरी जिवितांत ताच्या बसायिल्ल्या त्या जाग्याक तुका व्हरून पायतलो. शक्तिवंत देव तुज्या सांगाता आसा म्हणलें तूं भवार्थान पातयेची जाल्यार तुका असाध्य म्हणलें सगळें काम देव करतलो. तुजे थंय आसा जय भावार्थ मात. कितलो भावार्थ जाय, कितलो भावार्थ जाल्यार पुरो. सासवाच्या कणा तितलो भावार्थ तुजे थंय असल्यार जें कितें तूं मागताय तें तुका मेळटलें. सगळ्यांचो भावार्थ एकच रीत आसा जे म्हणून ना.
वांजेलांती आमी विविध व्यक्ती विविध रितीन जेजूचेर भावार्थ दवरलो आनी ताणें असर हें देखलें. रक्तस्रावाची स्त्री 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या पिड्यांत वळवळची स्त्री म्हणटा हांव जेजूक आपडना. जेजूचे वस्तुराचे पोंत आपडल्यार पुरो हांव गूण जातली. तिणें आपडलें गूण जाली गी वय मो गूण जाली. तर वो त्या स्त्रियेचो भावार्थ. पूण आनी एक व्यक्ती म्हणटा सोम्या हांव तुका आपडोवंक योग्य न्ही, तुजे लागीं येवंक योग्य न्ही, तूं म्हज्या घरा येवंक योग्य न्ही, हांव योग्य न्ही. सोम्या तूं खंय आसाय थंय तावनूच एक उतर सांग, म्हजो साकोर गूण जातलो. गूण जालो गी हा. शताधिपतीचो सेवक जेजू थंय वसोंक ना, ताणें आसले घडतावन तो सांगलें तो गूण जालो वयगी न्ही. हा वो शताधिपतीचो भावार्थ. पूण याईरा म्हणटा सोम्या तुवें म्हज्या घरा येत जाय, म्हज्या दुवेचेर तुवें हात दवरीत जाय, त्या दाळाच म्हजी गूण जातली. जेजू गेलो गी याईराच्या घरा गेलो गी हा दुवेचेर हात दवरलो गी गूण जालें गी ना गूण जालें. पूण आनी एक कडेन आमी वाचतां मार्ता म्हणटा सोम्या तूं आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नातलो, आतां हांव पाती येता तुका सखत आसा, म्हजो भाव पुनर्जीवन जातलो. पूण जेजू म्हणटा समाधेचो फातोर काडा. मार्ता काले म्हणटा नाका, तो मरून 4 दीस जाल्यात, गाणी येवंक पुरो. पळय एकडे मार्ता म्हणटा सोम्या तूं आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नातलो, हांव विश्वास दवरता. पूण समाधाचें बागील काडा म्हळ्यार फातोर काडा म्हळ्यार तेत मार्ता म्हणटा काडचें नाका. पूण असर हें घडलें गी घडलें. सासवाच्या कणा तितलो भावार्थ तुजे थंय आसल्यार देव असर हें करता. दोळे धांपया, दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. आज मोगाच्या बाबा आनी भयणी सोम्या मुखार तुमी आसात. मोरयेचे आदर्श आमी घेतला. हांवें म्हळ्यार काना गांवच्या त्या खासाऱ्या मठवांत वायन उणो पडल्या वेळार मोरयेन जेजू लागीं मागलें आनी जेजून उणें पडिल्लो वायन भरती करून दिलो. आज तुजे खासारी जिवीत तूं पळयत आसतना तें एक ना एक उणेंपण तूं पळयताय जावंक पुरो. पयल्यान पयलें तुज्या जिणये सांगातीक ह्या सांगातिणीक भलायकी ना जावंक पुरो. भलायकेचो वायन उणो पडलाय जावंक पुरो तुज्या कुटुंबांत. एकामेकाक दिवंक बोगसणें उणें पडलां जावंक पुरो. त्याग उणो पडला जावंक पुरो. मोग उणो जाला जावंक पुरो. देवा मुखार आमी कितेंच लिपोवंक साध्य ना. जें कितें उणें आसा तें उणें आसा म्हूण देवा लागीं सांग. वांजेलांच्या कडेन आमी वाचता तो कुड्डो जेजू लागीं येता आनी म्हणटा सोम्या तुवें मोण केल्यार म्हाका तुवें गूण करीत. जेजून आपल्या शिंपयेंत माती भिजयली आनी ताच्या दोळ्यांक सरयली आनी शिलोबा तळ्यांत वचून धू म्हळें. ताणें धुलें. सोमी ताका विचारता तुका दिश्ट मेळ्ळी गी. त्या व्यक्तीन मेळ्ळी म्हूण सांगून सीदा वशेत आसलें पूण ताणें सत सांगलें. तो म्हणटा सोम्या म्हाका दिसता पूण मुनीस रुखा बरी दिसता. जेजून परत्यान आपडलें ताका. जेजू कितले फावटी आपडूंक तयार आसा.
तुझे समस्ये ताका तुवें सांगल्यार एकाच आराधनांत सकाळी बरें जाता म्हूण न्हय तुजो भावार्थ घट जावंक जाय माग जेसू लागीं तुज्या कुटुंबा पासत तुज्या भुरग्यां पासत तुज्या कुटुंबांत कितें तूं उणेंपण पळयताय तें जेसू लागीं सांग जोन सवांजेल सवाध्याय वळ 37 जो कोण भवार्थान म्हजे सरशी येता ताका हांव पयस करीसो ना म्हणटा सोमी आज जेजू ताचे आशिर्वाद तुका दिवंक तो अभिषेक तुका दिवंक ती सुडका तुका दिवंक तुका आपयते आसा तुझ्या जिणयेच्या कष्टा वेळार दोळ्यांनी दुखां भरता आसतना सोम्याची ससाई तूं मागोवन काणगे तुझ्या कश्टांत हांव तुका मुक्त करूंक तुझ्या कश्टांत हांव तुका भायर काडूंक सकत आसलो जेजू तुजे मुखार आसा तुझ्या खासारी जिवितांत तुवें भोगिल्ल्या सोर कश्ट दुखां सोम्या मुखार खाली कर तुझें जिवीत सोम्याक तूं समर्पण करून दी सबार बडी तुझ्या जिणयेंत तुवें देखिल्लीं सपनां एक्की तुझ्या जिवितांत तीं वृथा जावनान जावंक पुरो आजो सोमी म्हणटा म्हजेर तुवें बोवार्थ दवरल्यार तुज्या कासारा जिवितांत उठिल्लीं तीं लारां हांव ती थंड करतलो ह्या तडीत हांव तुका त्या तडीक व्हरून पायतलो म्हणटा सोमी जेजू लागीं उलय तुजे सकट कश्ट जेजू लागीं सांग तुजे दुखान जेजूक समर्पीत कर जे जिणयेचें उणेंपण जे कितें तुका मागूंक जाय जेजू लागीं माग sacramentado somente isso. Tu acabou suando Deus. Taच्या आशीर्वादान बरो तुझे मुखार आसा. जिणयेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुखांनी सूख रचलोलो तूच सांबाळता सदा. तोच तुका सांबाळता. जिणयेंतल्या कश्टा वेळा तुझा हात धरून तो तुका चलयता. आपल्या बेसावांनी तुका बरोवंक तो आपयते आसा. चंचल जायनाका कंगाल जायनाका जेजू आसा तुज्या संगता. लगीच हांव तुज्या चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पोट भरया लगीच हांव तुज्या.
कष्ट वयर कष्ट येत असताना ते सम तुका रेवोड घालता असताना जिणयेंत कोणूच ना म्हूण तुका बघता असताना असा तो रक्षक तुझ्या सांगाता तळणीत सापडताना अंतरंत्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा तुका सुटका दिवच्या पासत तळणीत सापडताना आपणाचो जीव दिवन तुका वांचयलो जेजू अंतरंत्या त्या पासा अंतराच्या पासान तू रेवोड घालता असताना कुर्साची सावळी ताची ताची सावळी दाखयता सारकी दिशा तुझ्या जिणयेक सारकी दिशा दाखयता चल जायना भिया नाका तू कंगाल जायना जिणी मुक्तली म्हणून चिंती नाका आसतलो पोट पर्यंत जेजू तुझ्या संगत आसा तुझ्या कश्टांत लागींच हांव तुझ्या पिडेंत तुझ्या समस्यांत चंचल जायना हांव तुका राखतलो कंगाल जायना हांव तुका म्हज्या बेसावांनी भरतलो म्हणटा स्वामी आसतलो पोट पर्यंत लागींच हांव तुज्या स्वामी जेजू तुझेर पाती येवन आमी आयिल्ल्या ह्या आराधनांत आमची जीण तुका आमी समर्पीत करते आसा आमचेर दया दाखय कश्टा वेळा 38 वर्सां त्या तळ्या देगेर आसल्या त्या पिडेस्ताक तुवें गुण केले सुखारी सुख शांती समाधान नातल्या जकेवाच्या घरा तुवें शांती समाधान दिले मरणाचे दूख भरल्या मार्ता मोरयेच्या घरा उजवाड तुवें हाडलोय आज ह्या भुरग्यांचे काजरी जिवीत तू आशीर्वादान भर जें कितें उणेपण तूं पळयताय सोम्या भलायकेचें शांतीचें बोगसाण्याचें जें कितेंय जावं दी तुज्या गायल्ल्या हातांनी ह्या भुरग्यांक आपड जेजू आंतरीक गायी ते गुण कर तुका असाध्य जाल्लें कितेंच ना जेजू जें कितें आमी बोवाळतान मागता खंडीत जावनी तूं आमकां दितलोय म्हूण आमी पाती येता तुका सगळी साध्य आसा जेजू आमी पाती येता आमकां आशिर्वादीत कर आमकां कृपेन भर म्हण मागता हालेलुया 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 मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आराधनाचो प्रमुख भाग आतां चलतलो जेजूस आतां तुमचे मोदगात येतलो तुमकां आपडो तुमकां आशिर्वादान बरो 2021 इस्वी मार्च महिन्यांत कासरगोडचे एका फिरगजेंत सक्रामेंताच्या आराधना वेळार अशेंच सक्रामेंत हांवें व्हरून गेलो 3 असर्यां तांणी थंय जावन म्हाका फोन करून सांगलें 6 वर्सां तावन भुरग्यांचें फळ नातलें एक जोडें 10 वर्सां तावन भुरगीं नातलें आनी एक जोडें ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्ली एकली स्त्री असर्य रितीन देवान गुण केल्लें ताणें साक्षी मुखार सांगलें 6 वर्सां तावन भुरगीं नातल्ल्यांक 2022 इस्वी मार्च म्हयन्यांत दोगां चेडवां भुरगीं जल्मलीं
ब्रेस्ट कॅन्सराक वळख जाल्ली ती स्त्री फस्ट आराधन जावनच्या पयले म्हजे कडेन येवन म्हणाली, फादर 17 किमो जाल्यात, 17 किमो, लास्टाचे 18 किमो काणी येवंक आसा. आज दाक्तरान येवंक सांगलां, रितीर आल्ले निमतें आज वचना फादर, 2 दीस जाल्या उपरांत येता. पूण फादर येदोळसो रिपोर्ट जें कितें आसा तातूंत कांय बरेंपण ना. 17 किमो दितानाय दाक्तरान म्हाका सांगलें 18चे बेश्टें तुवें काणी घेवनचें, 17 किमो कांय रिजल्ट दिवंक ना. पूण हांव जेजू ती पातये येता, जेजू म्हाका गूण करतलो हांवें सांगलें. आज आराधनांत विशेष रितीन तुज्या पसत आमी मागतेले, हांव जेजू लागीं पात येवन माग. ती आराधन 3 दिसांचे रितीर जाल्या उपरांत ती किमो काणी घेवंक गेली. दाक्तरान टेस्टा पसत एक रिपोर्ट काडलो, पण तो रिपोर्ट दाक्तरा प्रमाणे अबनॉर्मल म्हणालो दाक्तर. 17 किमोंत आयिल्लो रिपोर्ट आतां येवना. म्हजें स्कॅनिंग मिशीन कितें पाड जालां आसतलें. ताका आनी एक 2 कडेन स्कॅनिंग काडूंक तिका सांगलें. दोनी रिपोर्ट सेम आयले. कॅन्सराचें कांय लक्षण थंय ना म्हणून दाक्तर म्हणालो. म्हणटा आसतना मोगाचेनो, तूं जर तर बोवाडसान मागताय, तुजें कुटुंब देव आज आशिर्वादीत करता, तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत करता. जें कितें समस्ये तूं आसाय त्या समस्येंतल्यान जेजू खंडिती भायर काडटा म्हणून तूं पात येताय जाल्यार जेजू तुज्या जिवितांत असर हें करता. तर मोगाचेनो, कशें कुंभाराक तुमी येतात गी, तशेंच लायनीर रावा. अर्दें तिसल्यान लायन करा, हांगा एक लायन करा, हांगा एक लायन करा, थोडी तिसल्यान लायन करा. बेगीन उठा, एकामेकाक पळोवन लंबायक लायन करा. इशिन हांगा जागो नासल्यार तिसल्यान लायन करा, जागो आसल्यार हांगात लंबायक लायन. एक घडीभर बोवाडतान दुसरो कोणी व्यक्ती तुज्या लागीं येते ना. जेजूच येते आसा आज. आपणाचे सक्तीन तुका गूण करूंक जेजू तुज्या सशी येताना ताका आपडून मागोवंक जाय म्हूण तुका बगल्यार माग जेजू लागीं. तो स्वातंत्र्य तुका आसा. जेजूक पळय, सुडका दिवचो जेजू तुका आपडतलो, तुका अभिषेकान भरतलो, कृपेन भरतलो. तूं पात येताय जाल्यार जेजूच तुका सुडका दितलो, तुज्या कुटुंबाक शांती दितलो, तुज्या कुटुंबाच्या समस्येंतल्यान तुका भायर काडतलो. सोम्याचो अभिषेक तुजेर आनी तुज्या कुटुंबाचेर घेवंक तयार राव. सोम्याचो आशिर्वाद आतां आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या भुरग्या बाळांचेर, आमी करच्या कामाचेर, जें कितें तें साव आज आमी मागलां त्या सामाचेर आतां आमी घेवंक तयार जावया आनी गावया हे देवाडा सक्रामेंतान.